दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी कोबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेला बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सरिल्ल्या भावार्थ्यां पासत मागणे ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो अंकुवार मरयेतावन जल्मालो पोंस पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण ससण्याचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता
आणि सदा सर्वदा आमेन. दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू मळ्यान मागतना रगत गमेता. जेसेमनी मळ्यांत जेजू रगत गमेलो, पूण ताच्या कश्टा मदें ताणें मागणें केलें. जेजू आमच्या पातकां पासत रगत गमेलो, पूण ताचे शीस न्हिदोन पडले. तांचे पैकी एकल्यान ताका त्याच राती विकृत केलो आनी हेर ताका फोळून दवले. जेजू आपल्या बापाचेर विश्वासलो आनी कुशी समजोवंक मागण्या मुखांत्र पेसाडलो. तरी ताच्या बापान ताचे वयली कश्टांची काल्स निवारूंक ना. बगार कुर्साचें मोर्न सोसूंक सर्गींतावन देवदूत धाडन धैर्य दिलें. अशें ताच्या कुर्सा मोर्ना वरवीं मनशा कुळाक सोडवून लाभता म्हूण जेजूक स्पश्ट केलें. कश्ट मनशा जिविताचो वांटो, तो आमी सुकोवंक जायना वा पेद्रू बरी तालवार घेवन संभाव्यत म्हूण चिंतूंक जायना. बगार दिंबयेर पडोवन मागण्या मुखांत्र सर्गीं बापाची कुशी समजून ते परी केल्ल्यांत आमी आमच्या कश्टांक अर्थ दिवंक शकतांव. मोर्नाच्या की पाताक चड मारेकार देखून पातकाक मरोवन ससनाचें जिवीत जोडिचें तर आमी बापाचे कुशेक खालतीमान घालूंक आसा. जेसेमनी मळ्यांत जेजून कश्ट सोंसले परी आमी आमचे जिणयेंत कश्टांक बाली जातांव. तर हे वेळी आमी देवाची कुशी समजोवंक आनी कश्टा मुखांत्र जेजूच्या नव्या जिवितांत वांटेली जावंक जेजूतावन प्रेरण जोडया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे
देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ए मुजा जेजू आमची पतकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरकार व्हरून पावय. दुसरो मिस्टेर सोम्या जेजू खांब्याक बांदून जरबांदांनी मारतात. जुदेव मुखेल्यांनी पिलातान तांकां जेजू आनी बाराबासा मदें विंचण करूंक अवकाश दिल्ले वेळी तांणी बाराबासाक मागलो आनी बरें केल्ल्या जेजू खुरसावंक जाय म्हूण बोप घाली. बरें केल्ल्याक सुटका आनी वायट केल्ल्याक शिक्षा दिवची सहज. पूण जुदेव मुखेल्यांच्या मतीन काळोख भरलो. देखून तांणी संवसाराच्या उजवाडाकच नाश करूंक साधन केले. शेकी तांच्या साधनान ते जिखले आनी निरपराधी जेजूक अपराधी केलो. शेकी जुदेवांक खुशी करूंक पिलातान जेजूक जरबांदार मारयलो. पिलात जुदेव मुखेल्यांक खुशी करचे खातीर आनी आपणाचो हुद्दो सांबाळूंक निरपराधी जेजूक मरणाचें फर्माण दिवंक कबूल जालो. हो लोकांक भियेलो देवाक भियेलो ना. ताका हुद्दो गरज दिसलो नीत न्हय. पिलात आनी जुदेव मुखेली खंडीत जावं गुन्यांवकार. पूण आयच्या संवसारांत हजारांनी निरपराधी अपराधी जातात. हे वेळी आमी तांची बिरमत पावल्यार पावना. बगर तांचे थंय अनितीक वळख जाल्ल्या क्रिस्ताक न्हीद दिवंक साधन केल्यार मात्र आमी क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जाता. तर आमी सतानितीचे दूत जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती
भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मुजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चड कन्न तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. तिसरो मिस्तेर, सोम्या जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट संसितात. जुदेव मुखेल्यांनी जेजूचेर पडकिरो अपराध मांडून ताका कुर्साचे मोर्न फावो जावचे परी सदान केलें. शेकी तांच्या प्रयत्नांत ते जिखले. पूण निश्ठूर रोमाच्या शिपायांनी तांचे कुशेन जेजूक राय म्हूण केळकुळां करूंक आलोचन केली. देखून एक कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार सांसिलो आनी नामान तुका जुदेवांच्या राया म्हणून नामान करन ताच्यो केपडायो केल्यो. पूण आमच्या पातका पासत जेजून हे सर्व अकमान सोंसणीकायेन सोंसले आनी आमच्या हंकाराच्या पातकाक पारीकपण दिलें. जेजूच्या कश्टांक आनी कुर्साच्या मरणाक मनशांची पातकां खाराण जालीं. पूण आमकां सोडवून दिवच्या पासत जेजून सर तरांचे कश्ट मौनपणी सोंसले. आयच्या संवसारांत जेजू ताच्या साबार आसा एक भावा भयणींतय कश्टाता, सोलवता आनी लजेक बली जाता. असल्या मनशांची आमी बिरमोत पावची सहज. पूण असल्या पारिगतेंत आमी प्रेक्षक जावचे सारके न्हय. बागार सतानिती पासून झुजोंक आनी मनशा जिवाचें गण राखून व्हरूंक कार्याळ जावंक जाय. आमकां सगळो संवसार बदलूंक जावचें ना, पूण आमच्या परिसरांत अनीत आनी शोशण जाल्ल्यांक नीत दिवंक पेसाडल्यार थोड्यांचे पुणी कश्ट हळू करून तांकां बुजोवंक साध्य आसा. देखून कश्टांतल्या आनी वजन भोगतल्यांतय जेजूचें मुखामोळ देखया आनी तांचे कश्ट हळू करूंक धैर्यान फुडें सरया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या
तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ए मुजा जेजू आमची पथकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरकार व्हरून पावय. चवथो मिस्तेर सोमी जेजू कालवार पर्वत पर्यंत खुरीस व्हांवन वेता. खुरीस लजेसो आनी अकमानाचो संकेत तरी जेजून कुशेन खुरीस घेतलो आनी तो कालवार दोंगराची वाट समकालो. खुर्साच्या वजन आपंदा तो कश्टालो आनी धरणीक शेवटालो तरी तो खुरीस घेवन धैर्यान फुडें समकालो. खुर्साच्या वाटेर सिरनाच्या सिमावन ताका आदार दिलो आनी जेरुजलेमाच्या स्त्रियांनी ताका बुजयले. पूण ताणें विंचून काडिल्ले ताचे शीस मात्र ताचे खुर्साचे वाटेर ताचे संगी नासले. ते तांचो जीव वांचोंक पळून उरले. आमच्या जिणयाच्या खुर्सा वाटेर जायते सिरनाचे सिमाव आनी जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो आमकां आदार दितात. ती आमकां जेजूचो निस्वार्थपणी मोग आनी पाटलाव करूंक शिकयतात. पूण आमी उतरांनी मात्र मोग केल्यार पावना. बगर कश्टाचेल्या ताच्या भावा भयणींक आमी आदार दिवंक जाय आनी तांचे ते जेजूचे मुखामळ पळोवंक जाय. केन्ना आमी कश्टाचेल्या आमच्या भावा भयणींक आदार दितां तेन्ना आमी तांचे थंय जेजूचे मुखामळ देखतां. तवळ आमी कश्टाचेल्या आमच्या भावा भयणींक तांचो जिणये खुरीस व्हावंक सहाय दितल्यांव. तर आमच्या भाव भयणींचो जिणये खुरीस व्हावून जेजू थंय आमचो खरो मोग दाखोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या
आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मुजा जेजू आमची पतकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. पांचवो मिस्तेर सोमी जेजू कुर्सार उमकळून आपले माये मुखार प्राण करता. कुर्सार उमकाळसो जेजू ताच्या मिसावाचो शेवट आनी संपूर्णता परगडता. जिणयेन तशें कुर्सार ताणें आमकां बापाचो मोग परगटलो आनी ताचे शिकवणेक तो विश्वासी रावलो. कुर्सार तावन ताणें ताच्या दुस्मनांक बक्षिलें आनी उजव्या सोराक सर्ग उगडापो केलो. शेकी कशें जिणयेंत तशें मरणांत ताकाच ताणें बापाक समर्पिलो. जेजू आमचे पासो जियेलो आनी मेलो. तो दुबळो जावन खावनेर जल्मलो आनी सोरां बरी ताका कुर्सार किळायलो. कुर्सा म्हळी जेजून ताच्या आवयक मरियेक आमकां दिल्या. कशें जुआंव धर्मदुतान मरियेक आपल्या घरा घेतली तशें आमी मरियेक आमची आवय म्हूण स्विकार करया आनी तिचे जिणयेतावन देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शिकया. मोरी आमच्या कुटुंबाची राणी आनी पवित्र सभेची माता देखून तिचे तावन जेजूचे मुखामोळ नियाळूंक आनी माया मोगाची जिणी जियोंक शिकया. अशें तिचे बराबर सर्गींच्या राजाचें सूख भोगच्या बरवशान ह्या यात्रीक संवसारांत फुडें समकोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पतकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या
तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ए मुजा जेजू आमची पथकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक चडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरकार व्हरून पावय. नमान राणी काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि भरवशा तुका आमी उलो मारतांव आमी परदेशी येवेची बाळका ह्या दुखाच्या कोंडांत आसतांव अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आंकवारी मरिये भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सौम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सौम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्रात्म्या काकुळतामची कर. संतिसेम त्रिंदादी एकास देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. बोव नितळी माये आम्हा पासून विनंती कर. कतनातले माये आम्हा पासून विनंती कर. अपूट माये आम्हा पासून विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासून विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासून विनंती कर. सुबोधनी माये आम्हा पासून विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. सोडवंदाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. बोशनी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. माना पात्र अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. परगटोंक फावसले अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासून विनंती कर. सनवायच्या सिंहासना आम्हा पासून विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासून विनंती कर. आत्मिक फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. मान फावसल्या फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासून विनंती कर. दाविदाच्या बुरजा आम्हा पासून विनंती कर. दाडियाच्या बुरजा आम्हा पासून विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासून विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासून विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आम्हा पासून विनंती कर. पंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा पासून विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासून विनंती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आम्हा पासून विनंती कर. दुखेस्तांचे बुसावणे आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासून विनंती कर.
बडव्यांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. पात्रियार्कांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. प्रवादींचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. आपोस्तलांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. मार्तिरांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. औंकवारींचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. सोमेस्त संता भक्तांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. सैंबाच्या कथावीन गर्भे संभावले रान्ये आमा पासून विनाती कर. सर्गीं घेतिल्ले रान्ये आमा पासून विनाती कर. भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. कुटुंबाचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. समाधानाचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले बोगस आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले दयेन ऐक आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले काकुलत आमची कर. तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव. आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारवो करी नाका. पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. आनंद भरीत आनी सदैवी अंकवारी. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासून विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावसावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सासनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोडून दवरला. भाग्यवंत अंकवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू वाटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतून बसयिल्ले आमी जोडशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वाक्य 21-30. जेजू परत्यान तांकां सांगा लागलो, हांव भायर सरून वेतां. तुमी म्हाका सोदतेल्यात पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मरतेल्यात. हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणूंक लागले, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार हो काय जीवघात करून घेता काय? जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गींचो. तुमी ह्या लोकाचे, हांव ह्या लोकाचो न्ही. देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवच म्हूण सतमनल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतेल्यात. तांणी ताका म्हळें, तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक? तुमचे विशयांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुणयांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलोलो तो सतेवंत. आनी जे हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशयांत उलयतलो म्हूण तांकां समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजे सक्ती हांव कांयच करिना म्हणून आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून साबार जाण ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतार हें. देवाच्या घरा पाटेसरसो काळ करेजमाचो काळ. देवाचें नांव सदैव. देवाची कुशी पाळची, ताचे उपादेश पाळचे, ताच्या राजा खातीर वावुरचे. करेजमा काळाची रिती रिवाज. पोरण्या सोल्ल्यांत देवाची परजा 40 वर्सां अरण्यान जियेली. देवान तांची भूक आनी तान भागयली. पूण तो लोक देवा विरोध फुरफुरलो. देवान विकाळ सरोप धाडून तांकां शिक्षा दिली. पूण मैजे मारिफा देवान तांचेर दया दाखयली. पितुळेचो सरोप करून जाचेर दिश्ट घालतल्या हर एकल्याची रक्षा केली. हो पितूळचो सरोप जेजून मरण पावल्ल्या खुर्साचे एक प्रतिरूप. जिविता पळयणार मुखार वेच्या हर एकल्याक आमी जेजूच्या खुर्सातय दिश्ट लायचे आनी सोमयाचे मुखामळ पळयचे आनी सोमयाची काकुळत मागाचे. सुवार्थेंत लोकांन जेजूच्या उतरांक मान दिवना, ताच्या कृत्यांक गमन दिवना. कित्याक सोमी सर्गींचो आनी लोक ह्या संवसाराचो.
नदर वेगळी, साल वेगळी, प्रतिक्रिया वेगळी जावंक पावली. सोमयाची उतरां आज आयकतात जाल्यार तुमची काळजां धरून करिनाकात म्हूण जागयता किर्तनगार. सांत अंतोनीक नोवेन. सांत अंतोनी आम्हा पासत विनाती कर, क्रिस्ताच्या पासवण्यांक आमी फवसवचे खातीर. सरेस्परा ससनाच्या देवा, तुवें पद्वच्या भाग्यवंत अंतोनीक कर्या पावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्या कांतांत असलेल्यांचो तिरास्रो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोव आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळोव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. हे वर्त्या सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न, सूख, अनवरां, देंवसार आनी सर तराची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्ये तण जातात, तोंटे उठोन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपायग्राचारणां पयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर पातयेंनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागताव. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागताव ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. हे निश्कळपणाच्या धव्या फुलां, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, कलतेपणाच्या नीज आश्र्या, भाग्यवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा. हे अनंत बरीच सांत अंतोनी, देवपुताक तुज्या हातान घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावसलो. तुजे कडेन परतून मागता, तुज्या पदवेदारा दारा काल म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्या पैकी असर्यांचें देणे विशेश जावन आसा. म्हजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेन म्हाका पाव. सक्कड 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकांची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोम्याचे साकरीकन तुजे सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका वाकाणूंक, ताका बोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गराजान म्हाका पावय. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर आतां आमी सांगाता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. मोगाळा सोम्या, ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान वांटेली जावच्या सर्वांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां घाल म्हूण आमी मागतांव. ह्या तेर्सा वेळी तुजे पांयांतळी दवरची सर्व त्या सवां मोरयेच्या मजतीन तूं स्विकार कर. ह्या मागण्यांत वांटेली जाल्ल्यांक बरी भलायकी, धैर्य, बरवसो आनी घटाय लाभय. तांची सर्व समस्या परिहार कर. तांच्या जिवितांत सवकासाय लाभय म्हूण मागतांव.
आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी, उलो मारता माये, आमी तुजी भुरगी. तू आमची माय, तू आमकां जाय, तुजे सरशीन येता, विघ्ना आनवारान सुखा दुखान, माय तुजो आदार मागता. विघ्ना आनवारान सुखा दुखान, माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी, उलो मारता माये, आमी तुजी भुरगी. पापा दारले, तुका सांडले, वेंग मारली दुस्मानाक, पूण एकल्याच पुताक दोनच्याक पाताक दिलो या मनशा कुळाक. पूण एकल्याच पुताक दोनच्याक पाताक दिलो या मनशा कुळाक. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी, उलो मारता माये, आमी तुजी भुरगी. मोगाळ पुता सोवे, अंकवार मोरी, आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतली, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी